एसटीच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी बऱ्याच काळासावन वाट पळोवपी अधिसुचोवणी फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर जारी जावपाची शक्यताय आसा अशें मंत्री दोतोर रमेश तवडकरान सांगला। तशेंच येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत घटनात्मक राजकीय आरक्षणाचो फायदो एसटी समाजाक जातलो असोय विश्वास तांणी उक्तायलो। अधिसुचोवणी जारी जातकच उट्टा फुडाऱ्या कडेन बसका करतले अशें तवडकरान फुडें स्पश्ट केला। पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटी हो विषय आसतना फाटल्या आमी सादारणशे हांव जेन्ना ट्रायबल मंत्री जालो तातूंत आशिल्लोच पूण हांवें रिगरसली सामको कंटिन्युअसली हो विशय ट्रायबल मंत्री आनी म्हजी जबाबदारी आसा आनी हे फॉलोअप करता आसतना आमी लो मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल जी आसात, होम मिनिस्टर जे आसात तांकांय मेळिल्ले आनी हो विषय फुडें व्हरपाचो आसता हांव कंटिन्युअस प्रयत्न करता। मध्यंतरी ते जाता न जाता अशा प्रकारचे विषय येताले पूण आमकां फाटल्या सादारणशे म्हणजे काल पर्याय हांव स्टेटमेंट दिलें आसा फुडल्या 15 दिसां भितर की 100% रिजर्वेशनचो इश्यू डिजॉल्व जाता अशा प्रकारचे विशय हांवें सांगितले। म्हणजे सांगपाक खूब आनंद जाता। 1-2 दिसां पयलेच माननीय मुख्यमंत्र्याक जे आसा की होम मिनिस्टर अमित शाह हांणी आफोवन घेतली आणि एसटी रिजर्वेशन संदर्भातली ज्यो कांय गजाली समजून घेवन आसा न्ही ताका ताणें लॉ मिनिस्ट्रीक डायरेक्शन दिल्लें आसा। त्यामुळे म्हाका काल जेन्ना मुख्यमंत्री आयले ताणें आमकां म्हाका फोन जे आसा न्ही ब्रिफींग केल्लें आसा सगळें कितें जालां कशें जाल्लें आसा। म्हाका दिसता फुडल्या 1-2-3 दिसां भितर आसा न्ही नोटिफिकेशन येता। इलेक्शन कमिशनाक तें डायरेक्शन दितकच ज्यो प्रोसेस आसा म्हणजे ताजें इन्फॉर्मेशन घेवप बाकी सगळें आसा खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जातले कितें जातलें म्हणजे पॉप्युलेशन हाज्यो वोटर्स वायज आनी त्यानंतर मागीर थारतली आसा ती प्रोसेस सुद्दां म्हणजे 15 ऑगस्टा उपरांत ज्यो कांय सुरू जातल्यो म्हणजे आतां जर सादारण आज फाल्यां परवा 3 दिसां भितर आयले आसा ते फुडल्या सादारणशे 1.5-2 म्हयन्या भितर आसा न्ही त्यो कंप्लीट प्रोसेस जातल्यो आनी 2027च्या इलेक्शनाक आसा की गावडा बेळीपल्ली कुणबी ह्या 3 कम्युनिटी की 4 सीट रिजर्व हे मेळटलेच मेळटले आणि हाजे स्पष्ट हे आसा न्ही की होम मिनिस्टरान केल्लें आसा। आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां म्हणजे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आसा क्लू दिल्ले आसा ते येता ते 2 दिसां भितर आसा न्ही ताजे 2 ते 3 दिसां भितर आसा न्ही सूक्ष्मत लागतलो पळय हे नोटिफिकेशन येतकच जाल्यार आमी 4 आमदार आसा आणि आमच्या उठात जे आसा हांचे कडेन आमकां सगळ्यांक आफयतले त्यो प्रोसेस जी आसा न्ही त्यो कितें आसा ज्यो कितें जातल्यो कश्यो जातल्यो त्यो मुख्यमंत्री सांगतलो तांकां एड्रेस करतले। कन्विन्स जालो जर जायत न्ही हांव जर कन्विन्स जालो जाल्यार हांव आंदोलन वचचें ना ती उठा ही संघटना लीड जरी केली की त्यानंतर उठा संघटना मिटींग आफयतली आणि त्यानंतर ते ठरयलें वतलें की आंदोलन जातलें काय न जातलें किंवा ते जमतलें काय न जमतलें।